आणि बाईन आमकां जितून भरपूर सपोर्ट केलो. कंटिन्यू फोन करून करून विचारतलो कशें आहा. मनीस एकदाच जन्म घेता. संवसारात आयिल्ल्याक केन्ना तरी वच्चे पडटा हो नियतीचो नेम. कांय जाणांक अल्पायुष्य जाल्यार कांय जाणांक दीर्घ. दरेकाच्या जिणेंतली दुख्खां वेगळी. डॉक्टर सुरेश रावान म्हाजें ट्रान्सप्लांट केलें, बरें केलें, बरी ट्रिटमेंट दिली आनी बाईन आमकां जितून भरपूर सपोर्ट केलो. आयज आमकां डिस्चार्ज दिता. हो कासारवडणे पेडणेचो उमेश वरक. कांय म्हयन्या पयलीं नियतीन ताचेर आडनदर केली. अचकीत आयिल्ले काळजाचें दुयेंस ताका आनी ताच्या फामिलीक पचपा सारकें नाशिल्लें. फामिलीची आर्थीक स्थिती जेमतेम. ताचेर हार्ट ट्रान्सप्लांटाचो वेळ आयिल्लो. उपचार करूंक फामिली कडेन पयसो ना. अशा वेळार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर मजतीक धांवलो. हार्ट सोडपा पासत सगळे भलायकी यंत्रणा जाग्यार घाले मेरेन जितान शर्तीचे यत्न केले. आता हार्ट ट्रान्सप्लांटा उपरांत उमेश परत आपल्या पांयार उबो रावला. एंटायर गोंय आनी आमचे स्पेशली पेडणे तालुका प्रेयर करताली, वाट पळयताली, देवा कडेन मागताली उमेशाचे बरे भशेन सर्जरी जावची आनी तो परत आपल्या पांयाचेर उबो रावचो म्हणून. जितली आर्थीक मजत म्हत्वाची आशिल्ली तितलोच म्हत्वाचो आशिल्लो एक अनुभवी आणि जाणकार दोतोर. He had severe heart failure. He had almost a cardiac arrest. It's really great that successfully come out of this. उमेशाचो हो प्रवास पळोवन आंगार कांटो उबो जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.